पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागात आमी आयल्या भाटले हांगासर। भाटले हांगासर प्रसिद्ध अशें एक देऊळ आसा, ते म्हणल्यार रामाचें, आनी ह्या देवळांत खुबशे उत्सव जाता। आज आमकां सीतामाई देवेज्ञ महिला मंडळान हांगासर आमंत्रीत केला आजचो भाग खेळपाक। सगळीं बायलां उत्सुकतेन वाट पळयता की केन्ना आजचो भाग सुरू जातलो, आजचे प्रश्न कितें, आजचो खेळ कितें, हे सगळेच उत्सुकता सगळ्यांक लागला। तर चड वेळ काडनासतना सुरवात करूया आजच्या भागाक। हांगासरूच ह्या देवळाच्या वयर एक तांचे हॉल आसा आनी थंयच आमी आजचो भाग खेळटली। चला तर पळयत रावात पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके। कितले दिसांचे स्वप्न आज जाता साकार। बाय सारिका शिरोडकर आणि जरा हटके टीमीक हांव दिता येवकार। अरे वा, आज तुम्ही सगळे हांगा आमी सांगिल्ले उतराक मान दवरून म्हज्यो भयणी सगळे आज हांगा जमिल्ले आसात, तांकां हांव मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। तेन्ना आज आमी महिला मंडळा तर्फे हो एक प्रोग्राम साकार केला। तेन्ना ते टिमीचो होस्ट जावन आसा बाय सारिका शिरोडकर आनी तांची जरा हटके ही टीम। तेन्ना ती सारिका शिरोडकर हिका तुमी सगळीं वळखता आसतलीच, प्रोडंट ह्या चॅनलाचेर ती आसतात आनी कुकींग कॉम्पिटिशना हेतू आमकां ती खंय खंय मेळिल्ली आसा। तेन्ना तुमी सगळीं वळखतात अशी मानून हांव आज तांकां ती हांगा आयिल्ल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा। तांचे आतां हांव पयलीं सन्मान करता मिसीस रुपा नागवेकार। जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार आणि उत्सुकता सगळ्यांक आसा की ना आज कितें नवीन जातलें अशें। कार्यक्रमा बद्दल कितें आवडटा सगळ्यांक चड या सांगा पळया। गेम्स आणि डान्स, ओके, जेन्युइन आन्सर। आणि क्विज, ओके। सो डेफिनेटली तयारी सगळ्यांनी केलाच आसतली, हय काय ना? ओके, सो पळया की आज तांची तयारी कितली जाला ती। आणि आजच्या भागाक आमी सुरवात करता। तर पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागात आमी खूब कितें धमाल करपाची आसा। खरें म्हणजे प्रत्येक भागान आमी कितें ना कितें नवीन करपाचो प्रयत्न करता आणि ताका आमकां मेन आमचे जे सहाय्य करता ती आमची सगळी जी भयणी आसा, जी इतली उमेदीन येतात, बरी सुंदर सुंदर न्हेसून येता आणि तांचे जे स्मायलिंग फेसीस आसता ते पळोवपाक खरेंच खूब बरें दिसता। आणि हे स्मायलिंग फेस आणि हो तेंची स्मायल तांची सदांच आसची म्हणून आमचो हो कार्यक्रम। आणि आमी जेन्ना वेगवेगळ्या वाठारांनी वता तेन्ना आमी पळयतात की सगळीच बायलां त्याच उत्स्फूर्तपणे फुडें येतात आणि तांची ही उर्बा अशीच उरची अशें मागता। ते स्वता खातीर मोठ्यान ताळयो मारुया आणि सुरवात करूया आजच्या भागात। पहिलो राउंड आमचो सगळ्यांकूच खबर आसा, ठो 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 कितें फुगोट्यो। ओके, सो फुगोट्या राउंडाक आमकां पार्टिसिपंट कोण मेळटा पळोवया। फुगड्या राउंडाची आमची 5 पार्टिसिपंट म्हाज्या बरोबर आसा, तांची ओळख करून घेवया आणि आय एम शुअर की तांकां आपली ओळख करून दिवपाक सामकी अशी उमेदशी आयला आसतली। हांव रुपा विनायक नागवेकर, तालिगांव रावता। सांग तुज्या बद्दल, सांग कितें करपाक आवडटा, कितें करता? म्हाका सिंगींग आवडटा, कुकिंग, आणि हांव म्हज्या घोवाक बिझनसान हेल्प करता। ओके, तूं म्हणटा तुका सिंगींग करपाची आवड आसा, सो आजच्या दिसा खातीर खंयचे सॉंग म्हणून दाखयतले? सात तुगेले आयकूक आयले करचें कितें कळना, सगळ्या दिकांनी सोदलो तुका तूं सोदून लेगीत मेळना, तूं सोदून लेगीत मेळना। म्हाका दर्या दिसलो ना, म्हाका ल्हार मेळ्ळेना, म्हाका येवचें आसलें तुजेच कडेन म्हाका वाट समजली ना, म्हाका येवचें आसलें तुजेच कडेन म्हाका वाट समजली ना। खूप सुंदर रूपा। आणि तू म्हणटा की सॉंग्स म्हणटा केन्ना कार्यक्रमांक की पयलेच फावटी? केन्नाय म्हणटा अशें। सांग मागीर तुज्या बद्दल। म्हाका कुकिंग आणि सिंगींग कोंकणी खूप आवडटा। ओके, सो तू आमच्या खातीर एक म्हणटली सॉंग तर। मीरा मीरा
ओ म्हज्या मिरा मेवता म्हूण सांगलेले म्हापशा शुक्राराक आतां वरां जावन गेली गो बारा खंय पावलें ओ म्हज्या मिरा. ओके, व्हेरी नाईस. म्हणून थाळी होते तिच्या खातीर. हांव सुशांती मडकयकर रावता ओल्ड गोवा. ओके, सुशांती तुझ्या बद्दल सांग. म्हाका कुकिंग आवडटा, सिंगींग आवडटा, डान्स आवडटा आनी हांव शिवता बी बेबी ब्लँकेट्स अशे बेडशीट बी करता. अरे वा. आणि म्हाका दिसता आज सगळ्यांना सिंगर आता, सो आनी एक सॉंग ऐकूया आमी. विठू माऊली तू माऊली मनाची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची विठ्ठला माया बापा विठू माऊली तू माऊली मनाची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची. नाईस. आज एकापेक्षा एक आमकां हांगा सिंगर म्हाका सिंगींग कॉम्पिटिशन काही दिसपाक लागले. म्हजें नांव रुपा नागवेकर आनी म्हाका कुकिंग आवडटा. कितें करता गो इथे सगळी कुकिंग कुकिंग करतात तरी कितें तुम्ही कुकिंग सांगा पळया. कॉम्पिटिशनाक बी वता, प्रायजां बी घेता. अरे वा. आणि कितें फेवरेट डिश कितें करपाक आवडटा? कितें चडशे शिवराक की नॉन व्हेज नुस्तें चडशे आसतले? सगळ्यात बेस्ट जाता म्हणजे फिश करी आनी अरे म्हाजी वा. फिश करी सगळ्याकूच आवडटा. आवयस वच्चे पडले न्ही गो. म्हजें नांव प्राची नागवेकर. हांव फार्मास्युटिकल कंपनीन कामाक आसता आनी म्हाका बुकां वाचपाक खूब आवडटा. ओके, तुका आवडना सिंगींग बी करपाक? केन्ना ट्राय केला? केला. बरें, तर आमी आतां पळयलें की आमची सगळी जी भयणी आसा एक खंयच्या आपल्या फिल्डान खंय ना खंय एक्सेल करतात, तांकां कसली ना कसली आवडी आसतात. काय आमची जी भयणी आसा ती हाऊसवायफ आसता पण तरी सुद्धा इने म्हणलें तशें कुकिंग कॉम्पिटिशनान भाग घेता, हांगासर म्हणलें की सॉंग्स म्हणटा, बिझनसान हेल्प करता. सो सगळ्या आमच्या ह्या भयणीं खातीर मोठ्यान ताळयो मारया, कित्याक तांचीच ही उर्बा आसता आनी तांचीच उत्साह आसता, ताका लागून तांकां पळोवन आमची खुबश्यो भयण्यो इन्स्पायर्ड जाता आनी ती फुडें सरतात. आतां वळूया आमच्या प्रश्नांकडे. गजाल्यो खूब जाल्यो, पदां खूब जाली. प्रश्न ओके, रेडी? पयलो प्रश्न उत्तर येताल्या सोमती ताळी मारात. मडगांवचे MLA. ओके, दिगंबर कामत. ताळयो मारा मगो, ते सांगपाक जाय. ते सारखे उत्तर. रुपा नागवेकर हांच्यांनी पयल्या प्रश्नाचे उत्तर सारखे दिला आनी तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट, पुण्यातले बऱ्यातले बरे रेस्टॉरंट. हे रेस्टॉरंट कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. ही एक म्हण आसा, अर्दी हांव सांगतले, अर्दी तुमी सांगपाक जाय, कंप्लीट करपाक जाय. तुकाय ना म्हाकाय ना डॅश डॅश डॅश. क्लॅप करा येताल्या. घाल कुत्र्या. काय ना म्हाकाय ना घाल कुत्र्या. कितें? सारखे उत्तर. परत एक फावटी रुपा नागवेकर पण डिफरंट फॉर्मान हांगासर आमच्या बरोबर आसा आनी ताणें उत्तर सारखें दिलां. तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट. ह्या रेस्टॉरंट कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. पुढलो प्रश्न. खंयच्या राज्याक फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया म्हणटात? फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया आयकूंक ना न्ही? महाराष्ट्र. चुकले? काश्मीर. लागीं पावला. हिमाचल प्रदेश. सारखे उत्तर. हिमाचल प्रदेश. ओके, सो आमची फुगोटी जी आसा ही ऑडियन्सान फुटला आनी अमेय लोटलेकर हांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, फुडलो प्रश्न सारको आयकता. कथकली वो खंयच्या राज्याचो फोक डान्स? हांगा कोणे मारला? हांगा मारले वटेन. ओके, राव. उडीसा. तामिळनाडू. तामिळनाडू. केरला. ताळ्यो. सारखे उत्तर. परत एक फावटी फुगटी ऑडियन्सान फुटल्या आणि संजुता हुबळीकर हांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. शेवटचो प्रश्न. ओके, सारको ऐका. हो सगळ्यांक येवकूच जाय. पिक्चरां सगळी पळयतात की ना? ओके. जहापना तुस्सी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो. 3 इडियट्स. प्राची नागवेकरान उत्तर सारखे दिला आणि ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन.
आमच्या विनरांक तांची प्राइजीस मेळ्ळी. सो आता आमचो फुडलो राउंड आमी रोखडीच खेळटली. पण ताच्या पयलीं पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटकेन घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटकेन. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राउंड जो आसता कभी हा कभी ना. आणि हो राउंड खेळपाक आमचे पार्टिसिपंट ऑलरेडी रेडी आसा आणि आय एम शुअर की तांच्यांनी बरीच प्रॅक्टीस केल्या आसतली. ओके, सो पळोवया की कितली प्रॅक्टीस केल्या ती. आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले पंचामृता रायस. आणि सगळे जाणां यूज करतात आसतली पंचामृता रायस, करतात की ना? चडशे जाणां करता आसतली. आणि जर करिना जाल्यार मुद्दम हो रायस तुम्ही घरा घेवन या, कित्याक खरेंच बऱ्यांतलो बरो रायस आसा हो. आणि जेन्ना तुमकां प्रायज मेळटलो तेन्ना तुमकां कळटलें की हो रायस कितलो बरो आसा तो. ओके, सो आमची पहिली पार्टिसिपंटा बरोबर हांव सुरू करता आमचो हो कभी हा कभी ना हो राउंड. आणि टायम आसतलो 40 सेकंदाचो. ओके, रेडी? ओके, विनिताचो टाइम सुरू जाता आता. विनिता खंय रावता? कशें आयला आता? प्रतिभा काकी वांगडा आयला. एकटेच आयला? तांच्या गाडयेन तुझ्या बरोबर आनी कोण आयला? प्रतिभा काकी. ना म्हणले तुवें. ओके, मनीषा तुझो टाइम सुरू जाता आता. मनीषा तू खूप ऍक्टिव्ह न्ही? चडशे खूप कार्यक्रमांनी भाग घेता तू? मदीं मदीं घेता. नाटकांनी घेता न्ही गो तू? नाटकान एकदाच काम केल्लें. एकदाच केला? हा, एकदाच केल्लें. आणि परत कित्याक करूंक ना? टाइम मेळना? टायम सहजा मेळना. मनीषान ऍक्च्युली बरी प्रॅक्टिस केल्ली पण ना म्हणले. शिल्पा तुझो टाइम सुरू जाता आता. शिल्पा कशें आसा? बरें आसा. आणि हाली कितें करता? सगळें करता. कामां वता गो तू? हा, हय. ओके, शोभा तुमचो टाइम सुरू जाता आता. शोभा आमचे टेन्शन आयले न्ही? ना गो. ओके, सुषमा तुझो टाइम सुरू जाता आता. सुषमा कितें करता तू? वर्किंग? वर्क फ्रॉम होम. वर्क फ्रॉम होम. कसल्या खंयच्या कंपनीन? इन्शुरन्स. इन्शुरन्स खूप केला? हा, चल्ला. कशें आयला? गांवाक पावयला हांगा. पावस लागू ना? मातसो बारीक बारीक खूप पडटा न्ही पावस? ह्या दिसांनी. आणि सत्री घेवन आयला? छत्री ना. ओके, शाळा तुझो टाइम सुरू जाता आता. शाळेक पयलींच हांसपाक येता. कित्याक गो? बरें आसलें सगळें आवडटा पळोवपाक. मायक फर्स्ट टाइम घेतला? चडसो हातीन मोबायलूच आसता कितें? ओके, व्हॉलेंट्री जांकां दिसता की हय ना म्हणसा ती उलोवंक शकता ती फुडें येयात. ओके, सो कभी हा कभी ना हो राउंड खेळपाक आमचे कडेन कांय व्हॉलेंट्री पार्टिसिपंट आयिल्ली आसा. सो तांचे कडेन पळोवया तांच्यांनी कितली प्रॅक्टीस केला ती. ओके, अनिता तुजो टाइम सुरू जाता आता. अनिता साडी न्हेसपाक आवडटा गो? आवडटा. ड्रेस घालिना चडशे? घालता. भोंवपाक आवडटा? आवडटा. खंय भोंवता चडशे? कुवेट बी खंय गेल्ले? गेल्ले. केन्ना केन्ना गो? केन्ना केन्ना म्हणजे कितले फावट वचून आयला? 2 वर्सां. कोणा बरोबर गेल्ले? घोवा बरोबर. हय, केन्ना 2015 वतले आता? पळोवया. कितें पळयतले? पंचांग बी पळयता कितें? केन्ना केन्ना पोवचो पडटा. पळयता? बिलीव करता हितून सगळ्या हितून तू? केन्ना केन्ना. खरेंच बेस्ट खेळटाले. मोठे धाव्यो सोनी ताच्या खातीर. ओके, शिला तुझो टाइम सुरू जाता आता. शिला फुल खंयच्या मळा गो ते? डोळे दासून तुमच्या घरात आता? ना दिला कोण. ओके, मनीषा तुझो टाइम सुरू जाता आता. मनीषा बरें दिसता मगो. खाडी खंय घेतल्या? बेळगांव. शॉपिंग करपाक आवडटा कितें? आवडटा. मॉडलिंग बी करता? करता. पयला फोटोज तुजे खूप फाटी. फोटोज काडपाक आवडटा दिसता न्ही? चलयाक आवडटा म्हाज्या. तुका आवडना? आवडटा. तू सेल्फीज बी काडना चड? काडटा. आता कितले काडले फोटोजून? शेकडो काडले भरपूर? केन्ना गो? माझ्या बरोबर एकली काडूंक ना मगो? आता काडटा न्ही. काडटले? बरे खेळटले. ओके, अनिशा तुझो टाइम सुरू जाता आता. उगीशे कित्याक गो? टेन्शन आयला? ना. ओके, सुशांती तुझो टाइम सुरू जाता आता. सुशांती तू तो पयल्या राउंडाक आयिल्ले न्ही? आता परत आयले. राउंडाक आयला. प्राइज मेळूं ना दिसता. प्राइज मेळूना.
ओके नीता तुझो टाइम सुरू जाता आता म्हाका सांग सगळ्यांक आवड होता पळोवन मातशी मजा आयली न्ही आयली मजा, बरें दिसलें तुका बरें दिसलें. तांकां प्रायज मेळूंक ना म्हण तुका बरें दिसलें मेळ्ळी न्ही तांकां आतां थोड्यांक. खंय मेळा गो कोणा आतां फुडें मेळटलें. ऑर्गनायज करपाक तूं आशिल्लें न्ही प्रोग्रामाक आशिल्लें. महिला मंडळान आसा तूं हांव प्रेसिडेंट. तूं प्रेसिडेंट कितले ऍक्टिव्हिटीज केला खूब केल्यात. बायलांक फुडें काडटा करता. म्हाका सोशल सर्वीस करपाक आवडटा करता सोशल वर्क तूं करता. खंय करता हांगा आमच्या सीतामाई मंडळाक अशें भायर करिना करता. सगळ्याक पणजेन सगळी वळखता तुका सगळीं वळखता. फेमस सारखे फेमस. हय आणि फुलां तुवें हाडिल्ली ती हांवें हाडिल्ली. खंयच्यान गो आमगेर जातात. तुमगेर येता जातात. गार्डन आसा आसा पोरसूं आवडटा आसा. गार्डनिंग करपाक आवडटा. ओके व्हेरी 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 वेल प्लेड आणि बरीच प्रॅक्टिस केल्या कशी दिसता ओके तिची ती एकटी उरला न्ही तिच्याकडे थोडे घेऊया ओके आशा तुझो टाइम सुरू जाता आता आशा ते जिंकले ते पळोवन तुका मातशें उमेद येवंक ना आयली तुका खेळाची प्रॅक्टिस केल्ली करता. कितें करता थोडी थोडी प्रॅक्टिस करता. प्रोग्राम पळयला हय हय हय. ओके सो मोठ्यान ताळो जाले आमच्या आयच्या विनरा खातीर कभी हा कभी ना ह्या राऊंडचे विनर येता नीता मडकेकर आणि तेका मेळटा पंचामृता बासमती रायस आणि वो रायस आयचो प्राइस दिवपाक आमच्या मदीं आसा राजेंद्र भगत जे पंचामृता रायसचे एक डीलर आसा आणि तांचे शॉप पणजेच आसा सो हांव मागता तांचे कडेन की तांच्यांनी आजच्या विनराक प्राइज दिवचो I am from Bhagat Enterprises, Rajendra Bhagat, dealing in Panchamrit all varieties rice. I have shop in Municipal Market, wholesale dealer, selling total varieties of Panchamrit industries. Panchamrit industries rice asani, तर आम्ही सगळे तरेचे रायस विकता टॉप टू बॉटम. तुम्ही सगळ्यांनी येवचे आणि सगळ्यांनी घेवचे. वेळ झाला आजच्या भागातलो फुडलो राऊंड खेळपाचो आणि सगळ्यांच्या आवडीचो राऊंड जो म्हणल्यार डान्स राऊंड आणि डान्स राऊंडचे पार्टिसिपंट ऑलरेडी रेडी असतात सो आजचे सॉंग खंयचे आणि आज आमकां विनर कोण मेळटलो आणि कितले आमकां पार्टिसिपंट आजची एंटरटेन करतली तुमकां थोड्याच वेळान खेळटलो पळय आमचो डान्स राऊंड आणि डान्स राऊंडचे विनराक मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगाव या शोरूम कडल्यान एक साडी तर पळया की आजचो विनर कोण जाता तो ओके म्हाका दिसता आजचे आमकां जजिंग जे आसा खूप डिफिकल्ट जाला कित्याक सगळ्यांनीच इतलो सुपर्ब डान्स केला तातूंत कोण वायट साडी म्हणटा कोण आजी म्हणटा कोण आनी कितें म्हणटा आयच्या डान्स राऊंडची विनर येता प्रतिभा हळदणकर आणि तिका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगाव या शोरूम कडल्यान एक साडी मोठ्यान ताळयो जाली तिच्या खातीर खरें म्हणजे जेन्ना अशी पार्टिसिपंट येतात आणि आपले वयाचो विचार करिनासतना परफॉर्मन्स दिता म्हाका दिसता ही सगळ्यां खातीर एक देख आसा आणि अशी जेन्ना पार्टिसिपंट मेळटा आमकां तेन्ना आमचो कार्यक्रम खरेंच खूप सक्सेसफूल जाता आणि ताका लागूनच म्हाका दिसता आज जरा हटके हो प्रत्येकाच्या आज घरान आणि प्रत्येकाच्या काळजान पाविल्लो आसा आणि ताका लागून हे श्रेय सगळे असल्या पार्टिसिपंटां खातीर वता मोठ्यान ताळयो जावनी ह्या सगळ्या अशा पार्टिसिपंटां खातीर जो आमचो जरा हटके शो सक्सेसफूल करता फुडलो राऊंड आम्ही खेळटली जो आसा आमचो शेवटचो राऊंड चक दे राऊंड पण ताच्या पयलीं घेवया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटकेन एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात.
मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात, मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात, मेहंदी सारीज हर शादी की एक शुभ शुरुआत, मेहंदी सारीज बेलगाम। Pride of Ponda Pen Aroma. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटकेन खेळुया आमचो शेवटचो राउंड जो आसता आमचो चक दे राउंड. आणि चक दे राउंडची आयची गेम आसा ती अशी, हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता आमी प्लेटीन हांगा पीठ घातला आणि पिठा पोंदाक आमी चॉकलेट्स लिपयल्या. सो आमच्या पार्टिसिपंटांक करपाक जाय इतलें की फूक मारून तांच्यांनी पीठ ते भायर काडपाक जाय आणि एक एक चॉकलेट हितून घालपाक जाय. सगळ्यांक पयली चॉकलेट सगळो एकठांय करता ती जातली हे राउंडची विनर. कळ्ळी गेम? हय. आणि जी विनर असतली तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक गिफ्ट. ओके, सो हाचे गिफ्ट कोणाक मेळटा पळोवया. रेडी? रेडी स्टार्ट. आती नेतोणान क्लॅप क्लॅप. फूक मारा फूक मारा. खूप जोर से मारते ऐसे मारतात. चलो चलो पुसू नका पुसू नका पुसू नका तोंड पुसू नका. एक वेळेला त्याची खावा करू नये. ओके, आमचो चक दे राउंड हांगा सोंपला आणि आमकां आमची विनरूय मेळ्ळा. विनराक आमी प्रायजीस दितली, पण आमच्या मदीं अनेक अशी अस्तुरी आसा जिका आपलो टॅलंट तुमच्या मुखार हाडपाक जाय. आशा रायकर, मोठ्यान ताळयो जाणी तिच्या खातीर. तुझ्या कृपेने दिन उगवे हा, करुणी तव भजना वंदितो तुझला गजवदना. सिंदूरवदना तुझला नमितो, दर्शन दे मजला. सुख करता तू दुःख हरुनिया, तारी प्रभो सकला. वंदितो तुझला गजवदना. थँक्यू. खूपच म्हणजे खूपच सुंदर, इतलो सुंदर आवाज आणि तुम्ही परफॉर्मन्स कशें करता अशें आयकलां. खूप परफॉर्मन्स जाले. मोठ्यान ताळयो जाणी तुमच्या खातीर. खूप सुंदर. चक दे राउंडची विनर येता चंद्रकला नागवेकर आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, फोंड्यांतले एक बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक गिफ्ट. आणि हांव रिक्वेस्ट करता सुहासिनी हळदणकर हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. भाटले पणजे श्री राम मंदिर सभागृहान घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगा सोंपता. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा श्री राम मंदिरचे कमिटी मेंबरांक, तशेंच फूल कमिटी तेंच्यांनी आमकां हांगासर हो कार्यक्रम घेवपाची संद दिली. तशेंच सीतामाई देवेज्ञ महिला मंडळ हांकां जेंच्यांनी आज आमकां हांगासर आमंत्रीत केले. तशेंच तुमकां सगळ्यांक जेंच्यांनी वेळान वेळ काडून ह्या कार्यक्रमांत उपस्थिती लायली. फुडल्या भागांत रोखडीच मेळटली आमी हय तुमच्याच वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा. अरे तुझे तुका बाद में देना उनको मैं राइस. हो गया विनर मिल गया. या शोरूम कडल्यान एक साडी परत घेते. एक मिनिट.
सांगले हांवें सांगले आता सगळ्यांचे कितली सजेशन्स पळय बायलां म्हणटा की उगी रावपाक म्हणून जायना हे काड स्टँडी काड स्टँडी काड राव हांव थंय वचून रेडी म्हणटकूच स्टार्ट करा आनी तुमी कोण फुगबी मारच्या फाटल्यान माझी फाटी रावात ना काढले सगळं तेणी ऑब्वियसली आता पुसा कितें पीठ काढलें क्लोज अप गॅरेज काय बरेलो बांगडो म्हाका मायन दिलेलो कोण रे मेल्यान त्याचो दोळो फोडिल्लो आयलो गो कचरोवालो आयलो आगो बेगीन कर तो कचरोवालो आयलो तूं आनी कितें गो मागीर म्हाज्या नांवान बोवाळ मारतले यो बेगीन यो धरलो कितें आणि तो म्हजेर बेजार जाता म्हाका लज जाता आणि आणि या वोल्या कचऱ्यान प्लास्टीक पत्ती घालप आगो पण ओली जाता मगो ती पळय हात लावन पळय शी 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 केन्ना अक्कल येतली रे तुका ही पळय ही भाजयेची ही नुस्त्याची आणि ही बाकीच्या सामानाची पूण ना तुका जाय ती प्लास्टिकूच नागरिक म्हणून आमची कितें जबाबदारी आसा काय ना एकटो सरकार कांयच करूंक शकना आणि कचऱ्याच्या बाबतीत तर नाच ना म्हणजे कितें करप तर आमी अरे कचरो कितलेशेच प्रकारचो असता 7 ते 8 प्रकार वखदांचो वेगळो कचरो काचेचो वेगळो कचरो इलेक्ट्रिकचो वेगळो कचरो तरी सरकार दोनूच सांगता वलो आणि सुको आणि तरी तुझ्याकडे ते जायना दारादारांनी कचरो व्हरपाक येवन सुद्धा गटारांनी रस्त्याच्या कुशीक कचऱ्याचे ढिगारेच मरे आणि हो कचरो कोण करता आमीच मरे मागीर म्हाका सांग हातून सरकार कितें करतलो सारकें तुजें चुकता आमचेंच अरे सावंत सरकारान कचरो जाग्यार घालपाक कितलेशेच प्रकल्प उबे केल्यात सालिगांव कुणय पिसुल्ल्या आणि हेर जाग्यार कितलेशेच नवे प्रकल्प नेटान चालू आसात सरकार आपले काम आपले परीन पुराय जोर लावन करता पूण गरज आसा आमी जबाबदार जावपाची कितें नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार सावंताच्या खाला सपना जाता साकार गोंयाचो फुल्लारे फुडार खोशिया सारे गोंयकार आता ओल्यान ओलो आणि सुक्यान सुको गोंयान उरलो ना कचऱ्याचो धोको आता भिवपाची गरज ना दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.